अर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जगलाब तुका जेजू, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आयच्या दिसा देवाचें उतर आमकां फावस जालां. माथेवाचो वांजेल 7वो अध्याय 1 ते 5 वाक्यां. मॅथ्यू चॅप्टर 7 1 to 5. हेरांची जडती करूंक वचनाकात, त्या वेळा तुमची जडती जावची ना. कित्याक जे परी तुमी हेरांची जडती करतात ते परी तुमची जडती देव करतलो. आनी ज्या मापान तुमी हेरांक मापतात त्याच मापान तुमकां तो मापतलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसा तें किसर तुका दिसता मो, तुज्याच दोळ्यांत आसा तें आडें तुका दिसना कित्याक. आनी तुज्याच दोळ्यांत एक आडें आसता, तुज्या भावाक तुज्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक म्हाका सोड म्हणून तुवें सांगचें कशें? खापाट्या, तुज्या दोळ्यांतलें आडें पयलें काड, आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें. आज पेल्याची जडती करची. म्हाका दिसता आमचे पैकी चड आनी चड जाणां आमी पेल्याची जडती करूंक मुखार आसता. पूण आमी एक संगत विसरता जशें पेल्याची जडती हांवें आनी तुवें केली जाल्यार आमची जडती देव करतलो म्हणून विसरून सरता. आमी संवसाराचे चिंता मात्र आमी चिंतून वेता, ताचे उपरांत कितें आसा म्हणून तें चिंतूंक आमी विसरता. आमच्या जिवितांत ह्यो थोड्यो घडितां खंडीत आमच्या हर एकल्यांच्या जिवितांत घडल्यांत, घडटात आनी घडटली. केदळा घडटली जेन्ना आमी पवित्र पुस्तकाची समजुनी जोडिना. ह्या पवित्र पुस्तक आमी जेजून आमकां कालें पुराय शिकयलां तें आमी बऱ्या तरान बारीक तरान समजून घेना, तर आमी संवसारी चिंताप मात्र आमकां आसता सोडून सर्गींचे चिंताप आमचें तें आसना. देखून आमी कितलें तूं मोगान जियेताय तितली चड कृपा देवाची तुका तुज्या जिवितांत मेळटा. कितलें तूं हेरांक इंसून हेरांच्या विशयान जडती करून हेरांक विशयान तूं वायट उलोवन जियेताय जाल्यार तितलीच तुका मेळ्ळेली कृपा तूं होगडायती आसाय. हें समजून आमी जियोंक आज आमकां देव आपोवणें दिता. आमची समजूनी कसली जाय. देखून आज देवाचें उतर आमकां एकामेकाची तुमी जडती करिनाकात, एकामेका तुमी विरोध उलयनाकात, एकामेका राग हागेन धरून तुमी रावनाकात. कित्याक तूं कशें करताय तशें तुका मेळटलें. एक हिंदींत एक गादी आसा, जैसी करनी वैसी भरणी म्हणून. तूं कशें करताय तशें तूं भरताय म्हणून. देखून आज आमच्या जिवितांत ह्यो सर संगती आमी सांडूंक प्रयत्न करी, जाका देवाची कृपा गरज आसा. उगडावन काडगेल्ली कृपा परत जोडून काडघेवची आमी प्रयत्न करता जाल्यार खंडीत आनी मुखल्या दिसांनी केन्ना आमच्या जिवितांत बदलावण येतलें. आमी एक फावटी चिंतचें, संवसारा खातीर मागता संवसार बदलो दी म्हणून. संवसार बदलचें जाल्यार पयलें हांवें आनी तुवें पयलें बदलीचें न्हय. आमचें जिवीत बदलल्यार मात्र न्हय आमची समाज बदलती. हांवें आनी तुवें बदलल्यार मात्र न्हय आमच्या कुटुंबांत बदलावण येवची. हांवें आनी तुवें बदलल्यार मात्र न्हय आमच्या शेजारा बदलावण येवची. शांत समाधान जियेत. शेजारा कितलेंय कालें आसल्यार आमी शांत समाधानान जियोंक शिकल्यार तांचे विरोध मुखल्यान ताटलें आमी उलोवचें. हाचे वरवीं आमी देवान आमकां दिल्ली ती कृपा आमी होगडावन घेता. तितलें मात्र न्हय, ती जोडूंक आमी प्रयत्न परत आमी करिना. कित्याक आमचे त्याच ट्रॅकार आमचें जिवीत येता. देखून जाकोबाचें पत्र आमकां सांगता 4थो अध्याय 11 आनी 12 वाक्यां. जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 11 and 12 सांगता, एकामेकाचेर तुमी आड उलयनाकात. जो कोण आपल्या भावाचेर आड उलयता वा ताची झडती करता तो नियमशास्त्राचेर आड उलयता. पळया, नियमशास्त्र म्हळ्यार बायबल, आमचें पवित्र पुस्तक. तो पवित्र पुस्तका विरोध उलयता, आड उलयता. तो एकामेकाचेर आड उलयनाकात. जो कोण आपल्या भावाचेर आड उलयता तो ताची झडती करता, तो नियमशास्त्राचेर आड उलयता. आनी नियमशास्त्राचेर झडती करता. नियमशास्त्राची तूं झडती करताय जाल्यार नियमशास्त्र तूं पाळिनाय, बगार नियमशास्त्राचीच तूं न्यायनीत करताय. तरी पूण नियमशास्त्र दिल्लें देवान आनी न्यायनीत करची देवानच. देखून आमी कोण न्यायनीत करूंक? आमकां कोण अधिकार दिला? कोणें अधिकार दिला कोणाची न्यायनीत करूंक, कोणाची झडती करूंक? आमी थोडी फावटी कुटुंबांत, थोडी फावटी भाव भयणी मदें,
थोडे फावटी आवय बापाय मध्ये, थोडे फावटी भुरग्यां मध्ये झडती करची. आमी झडती करच्या बदलाक तांचे खातीर मागल्यार खंडीत जावन ती मुखल्या दिसांनी चेंज जातली. मनीस कोणी ह्या संवसारांत पाडना. तूं जल्मताना तूं कांय पाडनी, तूं बरें करून तुका देवान जल्म दिला, म्हाकाय बऱ्या तरेन जल्म दिला. पाड जाल्लो म्हज्यात सवया वरवीं हांव पाड जालो शिवाय देवान म्हाका पाड करूं ना. देवान म्हाका बरें केलां, देवान म्हाका काकूळ दाखयल्या, देवान म्हाका बक्षिलां. हें चिंतप आमच्या मतींत आसचें. देखून नियमशास्त्रा विरोध येताय म्हूण सांगता. जर तूं पेल्याची झडती करताय जाल्यार, जर पेल्या विरोध तूं वायट उलयताय जाल्यार तूं नियमशास्त्राची झडती करताय, म्हळ्यार पवित्र पुस्तकाची बायबलाची तूं झडती करताय आसाय. तूं न्यायनीत करताय. तरी पूण नियमशास्त्रान दिल्ले देवान आनी न्यायनीत करची देवान. ताका नाश करूंक सांगता, बचाव करूंक जाता. देवाक नाश करूंक जाता आमकां, तांकां देवाक आमकां बचाव करूंक आसा. ती देवाचेर सोडया न्हय. आमी कोण, आमकां कितें. देखून पूण तुज्या पेल्याची नीत करूंक तूं कोण. पळया, बचाव करचेंय देवान, नाश करचेंय देवान तांकां, पूण तुज्या पेल्याची नीत करूंक तूं कोण. तुका कोणें अधिकार दिला. 2 कोरिंथियन चॅप्टर 5 वर्स 10 सांगता. कोरिंथकाराचें दुसरें पत्र 5वो अध्याय 10वें वाक्या, कुडीच्या जिवनांत केल्ल्या बऱ्या वा खोट्या कामाचो प्रतिफळ आपणाक लाभचे खातीर हर एकल्यान देवाच्या निती सिंहासना उजीर झडतेक उबे रावचें पडटलें. हर एकल्यान देवाच्या मुखार झडतेक उबे रावचें पडटलें. जेजू आमची झडती करिना, पूण देव आमकां झडती करतलो. ताच्या मुखार रावंकूच आसा. आमकां हर एकल्याक बरें केल्ल्यानी वायट केल्ल्यानी ताच्या मुखार झडतेक रावंकूच आसा. देखून आमकां देवाची भिरांत ना गे. कित्याक आमी देवाची भिरांत जाणवायचे आरंभ म्हणून सांगता पवित्र पुस्तक. माथ्याव वांजेली तशें सांगता आमकां 12व अध्यायांत वाचल्यार 30 आनी 6, 30 आनी 7 वाक्यांत, मॅथ्यू चॅप्टर 12 वर्स 36, 37 देखून हांव तुमकां सांगता, मनशांनी उलयल्या उपकारा पडनातल्या हर एका उतराचे लेख झडतेच्या दिसा ताणें दिवचें पडटलें. देखून हांव तुमकां सांगता, मनशांनी उलयल्ल्या उपकाराक पडनातलेल्या हर एका उतराचे ताणें लेख झडतेच्या दिसा दिवचें पडटलें. तशें तुजेच उतरा वरवीं तूं अपराधी वा निरपराधी म्हणून तीर्प जातलें. झडतेच्या दिसा हर एक आमकां झडतेक रावंकूच आसा. देखून आमी काले वरणेचें देखून ह्या संवसारान जाता तितलें आसतावन आमी बरें करया. मनच्या भावा भयणीक पुरा बक्षिया. तांणी केल्लें कितें आसल्यार व्हडली तांच्या मतींत उजवाड मेळचे खातीर तांकां मागया. तांचे विरोध उलोवचे नाका. समाजचे विरोध आमच्या प्रतीक जावन आमच्या वाड्यान जावं दी, आमच्या फिरगजेन जावं दी, कोणाक आमी विरोध रावचे नाका. समाधानान जिवंक शिकया. आमकां देवान दिल्ली ती कृपा विशेश आसा. ती कृपा आमी वगडावची नाका. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. मान मरिया कृपेन मरलेले सुमतीजे सांगाता स्त्री भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशें जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमी आपल्या खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसो आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.